थियेचे आदले आमदार किरण कांदोळकरान भाजप पक्ष सोडलो. नवो पक्ष स्थापीत करपाचो इशारो दिला. येवपी वेंचणुकेत हळडोणच्यान वेंचणूक लढोवपाची घोषणा केल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तुम्ही हेच्या पयलीं खंय अनाउन्स करूंक ना कितें हेचेर कितें प्रतिक्रिया दिली? हे फाटल्या कांय दिसांसून ह्यो घडामोडी घडटा आनी आल्दोनकारांची इच्छा आहा. आल्दोनच्या आयज सरपंचान म्हटलें म्हणजे सरपंच हो आल्दोनचो प्रथम नागरीक जालो. आल्दोनकारांची इच्छा आहा तशेंच सबंद मतदारसंघातले खुबशे कार्यकर्ते येवन म्हाका भेटतात आनी हो रिक्वेस्ट करताले की आमकां हे फावटी म्हणजे तूं यो हांगासर इलेक्शनाक आमी तुका निवडून हाडटा. तर हांवेनूय हे मनार घेतलेलें आहा आनी म्हाका दिसता हळदण्यांक अशी एक बहुजन समाजाच्या लिडराची, बहुजन समाजाच्या नेत्याची किंवा आमच्या असल्या सामान्य घराण्यांतल्या राजकारण्याची गरज आसा. कारण हळदणचे जर कितें हित सजमोंक शकता. हांव ह्या गांवचो ह्या गांवांत जल्माक येयल्ल्या कारणान, ह्या गांवांत ल्हानाचो व्हड जाल्ल्या कारणान हांगासरल्यो ज्यो बाकीच्यो बारीक बारीक गोश्टी आहा, हांगासरल्या गोर गरिबांचो जो प्रश्न आहा, म्हाका दिसता म्हाज्याहून बरो हो कोण सजमोंक शकना हें तांकां जाणवलां आनी ताकाच लागून तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्लो आहा. हांवें तेंचो रिक्वेस्ट हो मान्य केल्लो आहा. मतदारसंघ असो आमी सोडचे ना. हांव एक तुमकां उतर दिता की थिवी मतदारसंघान आनी हळदण्यान कांदोळकरूच हो येणाऱ्या काळान उमेदवार आसतलो. तुम्ही दोन हितून कॉन्टेस्ट करतले अशें कांय ना. आमचे कडेन कॅन्डिडेट आहा. कांय आतां पयलेच मिटिंगेन आमी कित्याक करया अग्नेल बाब, थोड्या दिसांनी डिस्क्लोज करया. पूण हांव एक उतर दिता थिवीकारांकूय, कारण थिवेकारांनी म्हाजी राजकीय कारकीर्द घडयल्ली. हांव थिवेकारांकूय असो सोडूंक शकना. हांव उतर दिता की येणारे विधानसभेच्या इलेक्शनाक थिवीन आनी हळदण्यान कांदोळकर हो उमेदवार आसतलो आनी लोक कांदोळकरांकूच निवडूनय दितले. आनी इतलेंच न्हू तर येणाऱ्या काळान गोंयान लोक नॅशनल पार्टीच्या राजकारणाक इटलेले आहा. बीजेपी आसूं किंवा काँग्रेस आसूं, ह्या राजकारणाक लोक सगळी गोंयची जनता हें सगळें कितें चल्लां हेका सगळें विटलेली आहा. ह्या कोविडाच्या टायमार आसूं किंवा तेच्या पयलीं जें कितें चलता हेजेर लोकांचो विश्वास ह्या सरकारा वयरसून आनी ह्या नॅशनल पार्ट्या वयरसून उरलेलो आहा. क्रांती घडटली म्हणजे ऑब्वियसली कितें ना कितें घडपाचें आहा. नवीन पार्टी अशी न्हू, पूण क्षत्रीय पार्टी जी स्थानीक पार्टी आसतली हेंचे येणाऱ्या काळान बोलबालो आसतलो किंवा गोंयची जनता ही नॅशनल पार्टीक विटलेली आहा. कारण तेंचे वयरसून सांगतात काय हांगासून करता, उखल्ले घेतले हितून. आयज काँग्रेसीन सुद्दां फुडाराक जर लोकांनी जिखोवन दिले कितें करतले? काडटले आनी परतून उडकी मारतले. कित्याक वयर म्हणटले सत्ता तेंची आहा, प्रेशरायज केले बाकीच्यो गोश्टी. कारण हेका लागून जे नॉन करप्ट आणि बरे तरेचे जे कार्यकर्ते असतले हेंका लोक जिखोवन हाडटले, जे कोणाच्याच पॉलिटिकली दबावाचेर, कोणाच्याच पॉलिटिकली प्रेशराक बळी पडचे ना. जशे हे पडले, हे 10 आनी बाकीचे आमदार कितले, म्हाका दिसता 13 आमदार काँग्रेसीनसून हितून गेले, हे पडले. सो आयज बीजेपीन आनी काँग्रेसीन हो कांयच फरक उरलेलो ना. आमी बीजेपीन असले मनोहर भाई पर्रीकाराक लागून आयज मनोहर पर्रीकाराची तत्वां, मनोहर पर्रीकाराचे विचारसरणी ही सगळी बीजेपीन काबार जाल्ली आहा. तेन्ना आमी हो निर्णय घेतलेलो आहा. म्हज्या वांगडा कोण आसतले ह्या आयज हांव तुमकां सांगिना, पूण येणाऱ्या काळान 8 मतदारसंघ आमी एक निश्चित केल्ले आहा. आनी गोंयची जनता जाले जाल्यार फुडें वाडयतले, पूण गोंयची जनता निश्चित हे आमकां साथ दितले.